नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारतान ऑपरेशन सिंदुराच्या वेळार पाकिस्तानाची 5 लढाऊ विमानां भुंयभरवण केल्यात. आयज बंगळुरूंत आयोजित केल्ल्या 16व्या एअर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यानाक संबोधित करतना पाकिस्तानी वायुसेनेची 5 विमानां आनी 1 WACS विमान मारलें अशें वायुसेना प्रमुखांनी सांगलें. तांणी दाखयल्ल्या व्हिडिओंतल्यान उण्यांत उणी 5 विमानां मारिल्ल्या घडणुकेक पुष्टी मेळटा. Indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. भाव भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो उत्सव म्हळ्यार रक्षाबंधन. आयज देशभर मनयलो. त्या निमतान भयणी आपल्या भावांच्या हाताक रंगी बेरंगी राखी बांधून तांची समृद्धी, भलायकी आणि बरेपणाची प्रार्थना करतात. ताच्या बदला भाव आपल्या भयणीची राखण आणि आदार दिवपाचे उतर दिता आणि तांकां भेटवस्तू लेगीत भेटयता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षाबंधनाच्या निमतान नागरिकांक येवकार दिला. रक्षाबंधन आपल्या निवासस्थानाचेर ही परब मनयतना तांणी भुरग्यां कडल्यान राख्यो बांदून घेतल्यो. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या भुरग्यां मदीं उमेद आनी खोशी दिश्टी पडटाली. नुस्तेमारी संचालनालयान आयज नारळी पुनवे निमतान पणजेच्या नुस्तेमारी जेटी वाठारांत दर्यांत श्रीफळ ओपून परब मनयली. ह्या वेळार नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळणकार हांचे सयत पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवपाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. राज्यातल्या सुमार 650 नुस्तेमारी होड्यांचेर सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित केल्या अशी माहिती तांणी दिली. ह्या वेळार नुस्तेमारी बोटींचे धनी आनी हेर कर्मचाऱ्यां खातीर तयार केल्ल्या मानक संचालन प्रक्रियेच्या पोस्टराचें विमोचन जालें. आमी सदांच बॅन म्हणटा, प्रॅक्टिकली आमी कॅलेंडर इयरान 2 म्हयने बॅन करता आनी 1 ऑगस्टाक सुरू करता. पूण पारंपारीक दृश्टी आनी नुस्तेकाराच्या हेज्या प्रमाणे नुस्तें खरें मारप म्हणटा तें नारळ पौर्णिमा जाली की सुरू करता आनी आमी म्हाज्या भुरगेपणा पळयलें. पूण जेन्ना इलिगल फिशींग जाल्ल्या कारणान हे कॅलेंडर इयराक आमी 2 म्हयने बॅन दवरता. आनी ह्या बऱ्या दिसा सगळ्या नुस्तेकार भावांक जे सुट्यार आसूं जावं दर्या समुद्रांत काम करप्यांक देवा कडेन मागता की तांकां सगळ्यांक बरे दीस दिवचे, बरी सेक्युरिटी दिवचे, आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तेंचे ह्या फिल्डांत ह्या धंद्यात भरभराट जावची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज रक्षाबंधनाच्या निमतान आपल्या भयणी कडल्यान राखी बांधून घेतली. राखेच्या पवित्र धाग्यान भाव आनी भयणी मदीं मोग, विश्वास आनी आजीवन रक्षणाचे प्रतीक मेळटा अशी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपली भावना उक्तायली. सातत्यात गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वेगवेगळ्यो गोंय राज्यांतल्या लोकां खातीर, विशेष करून महिलां खातीर ज्यो गजाली करपाक मेळटा. विशेष करून गेल्या विधानसभेत आमी घरा रेग्युलरायझेशन करपाचो जो डिसिजन घेतले त्या विशयाचेर खूब जाणांक आनंद व्यक्त जाला. तो आनंद व्यक्त करपाकूय बी मोठ्या प्रमाणात आज मोगाळ भयणी म्हज्या घरा कडेन आसा. परत एकदां रक्षाबंधनच्यो खूब खूब शुभेच्छा सगळ्या जाणांक भेटयता. गोंयांत व्हडा मोठ्या प्रमाणात रक्षाबंधन जें आसा हे भयण आपल्या भावाक राखी बांदून मनयता. सातत्यात हांव परत एकदां रक्षाबंधनच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे मोगाळ भयणीची रक्षा करपा खातीर हांव सदैव तत्पर आसतलो इतकेंच सांगता आनी रक्षाबंधनच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. राज्य विधानसभेत काल सांजे उसरां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विनियोग विधेयक सादर केलें. विधेयकाचेर उलयतना तांणी सरकाराच्या दर एक खात्यान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. विकसित भारत ही मोख साधतना
विकसित गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय साध्य करपाक हे सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. स्पीकर सर, म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. तुमच्या ह्या सेशनात आमी खास करून म्हणजे सामान्य मनशा खातीर जे काम केलें ते म्हणजे म्हजें घर आनी ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत ईज ऑफ लिव्हिंग हे आमी कशा बऱ्या पद्दतीन लोकांच्या मुखार दवरलें हें सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. आनी म्हणून तर आमी 6 मेजर ज्यो लोक सेंट्रीक डिसिजन घेतली हितून सगळ्यात पयली म्हणजे आमी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट्स ही रोखडीच दिवपाक शकले विदिन 3 days. आमी सिम्प्लिफाईड हाऊस बायफर्केशन केलें 7 दिसाच्या भितर हे बायफर्केशन दिवपाक शकले हे दुसरें मेजर डिसिजन घेतलें. स्पीकर सर, सर्टिफिकेशन प्री 1972 ही सनद सर्टिफिकेट आसतली किंवा पंचायत सर्टिफिकेट जे लिगल हाऊस करपाचो हाजो फायदो स्पीकर सर 1 लाखापेक्षा चड लोकांक मेळ्ळा हे आमचें तिसरें मेजर डिसिजन आशिल्लें. स्पीकर सर, रेग्युलायझेशन ऑफ द हाऊसेस ऑन द गव्हर्मेंट लँड हे आमी बिल पास करून गोंयांतल्या जे मुळात जे गांवांत लोक जे रावताले तांच्या खातीरय बी मेजर डिसिजन घेवन तो तेजो फायदो खऱ्या अर्थात हांव म्हणटलो की म्हूण आपले खऱ्या जे मोकाशांनी रावताले किंवा जे लोक रेव्हेन्यू लँडाचेर रावताले गेली 60 वर्सां तांकां हक्क तेंचो घराचो दिवपाचें काम आमी स्पीकर सर करपाक शकले हे म्हाका खोस भोगता. राज्यांत जिल्हो पांवड्यार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक काल विधानसभेत विरोधी आमदारांनी केल्ल्या विरोधाक लागून सरकारान ते चिकित्सा समिती कडेन धाडपाचो निर्णय घेतला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या विधेयकाचें समर्थन केल्लें. विरोधी वांगड्याक मान्य न जाल्ल्या कारणान ते फेरविचारा खातीर सभाघराच्या चिकित्सा समिती कडेन धाडटा अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. जर गोंयांतल्या 10-12 कॉलेजींनी एके कडेन येवन ठरयलें की आमच्यो कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेजी जावच्या पेक्षा आमी आतांच प्लॅनिंग सुरू करुया आनी एटलीस्ट 2035 आमचो क्लस्टर म्हणजे 2034 आमी क्लस्टर करुया. आतां हो क्लस्टर करता आसतना स्पीकर सर नेमकें कितें जातलें तांच्यांनी जे म्हटलां की सेम स्टाफ विल बी द कंटिन्यू. हय स्पीकर सर, इनिशियल स्टेजीचेर त्या कॉलेजींचो स्टाफ सुद्दां त्या युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ आसतलो पण हांगासर तेंचो मॅनेजमेंट हो तेंचो मेंबर आसतलो त्या कंप्लिटली क्लस्टरान आनी ही वील बी द हेडिंग आनी हियर द चान्सलर वील बी द गव्हर्नर ऑल द रेस्ट ऑल म्हणजे हांव त्या हेजेर येता त्या खातीर तुमचेर आनी हांगासर इंडिपेंडन्स जो आहा एकदा क्लस्टर फॉर्म केलो काय इंडिपेंडन्स हो प्रत्येक त्या कॉलेजीकूच उरतलो. त्या युनिव्हर्सिटी क्लस्टर युनिव्हर्सिटीक हे येना म्हणजे तांचो स्टाफ अपॉइंट करप बाकीचे हांगासर तांचे जो म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंटचो स्वताचो क्लस्टर फॉर्म जालो आनी इन फ्युचर दे वील ग्रांट द डिग्री थ्रू द क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. ते स्वता जे आसा ते क्लस्टर युनिव्हर्सिटीची डिग्री जी आसा पळय ते ग्रांट करतले. 21 जुलै सावन सुरू जाल्ल्या विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचो काल समारोप जालो. सभापती रमेश तवडकर हांणी सभाघरांत फाटल्या 15 दिसांत जाल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. ह्या काळात 135 वरां आनी 46 मिनटां कामकाज जाल्ल्याची म्हायती तांणी आपल्या नियाळांतल्यान दिली. या अधिवेशनात 896 तारांकीत प्रश्न आणि 3330 अतारांकीत प्रश्न अशे वाटते मेळून 4226 प्रश्ना खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 896 तारांकीत प्रश्न स्वीकारले आणि 75 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 821 तारांकीत आणि 3330 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पट्टार दवरल्यो. 2 तारांकीक आणि 2 अतारांकीक प्रश्न फुडल्या अधिवेशनाच्या खातीर मुखार आयले. कामकाज सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2025 सभागृहा मुखार मांडलो आणि तो मानून घेतलो. या अधिवेशनात 26 शोक प्रस्ताव आयले तशेंच 35 अभिनंदनाचे ठराव आयले ते सभागृहाच्या एकमतान मानून घेतले. या सभागृहात सरकारा कडल्यान 780 कागदपत्रां सभागृहा मुखार आयली आणि 180 शून्य काळ उल्लेख जालो आणि 30 लक्षवेधी सूचना चर्चेक आयल्यो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.